फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेसीन धरून आशिल्ल्या उदकाच्या टँकर स्कॅमा वयल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन ताचे मुखार ही समस्या मांडली। ही समस्या सांगले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ज्यो कांय गजाली खबर आसपाक जाय त्यो खबर नाशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या लक्षांत आयले। हो प्रश्न फुडल्या 8 दिसां भितर सुटावो करपाची विनवणी काँग्रेसीन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या कडेन केली। मजगतीं स्टेनलेस स्टीलाच्या टँकराचो वापर करपाची सरकारान सुचोवणी काडल्या। तशेंच ज्या टँकरा कडेन भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रमाणपत्र आसा तांकांच पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपाक मान्यताय आसा। जे बेकायदेशीर रितीन उदकाची पुरवण करतात तांचेर कारवाय करून तांकां ताळो घालपाचो सरकाराचो निर्णय जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। गेल्ले काही आठवडे काँग्रेस पक्षान उदकाचो इशू जो सिवेज हे वॉटर टँकरान ट्रान्सपोर्ट करता आसतना जेन्ना सांकवाळच्या लोकांनी धरिल्ले ताज्या उपरांत आमी सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे PWD आसूं थंयच्यान मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्था कडल्यान WRD कडल्यान ट्रान्सपोर्ट आनी हे सगळ्या डिपार्टमेंटान कशें हे डिपार्टमेंट फेलियर जाला हें आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार हाडिल्ले। हे सगळे प्रश्न आज आमी मुख्यमंत्र्याच्या मुखार हाडल्यात, ताज्या नदरेक हाडला। सो मुख्यमंत्री शॉक जालो की काही ताका जे बाब एल्टनान आणि बाब अमरनाथान जे सांगले की LAQ क्वेश्चनाचे उत्तरां जी ह्या ऑफिसरांनी आणि ज्या डिपार्टमेंटांनी दिल्या ती मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या की ती चुकीची आसात, कित्याक असेंब्लीन जेन्ना तुम्ही उत्तर दिता तें सारकें आसपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान ते मान्य करून घेतला। आमी जे गोंयकारांचे प्रश्न जे ज्वलंत उदक म्हणजे आज जगतलो जाल्यार उदक जाय, सो हे मुख्यमंत्र्यान मान्य करून घेतला। ताणें सांगला की आपूण सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपयता। आमी 8 दिसाची ताका मुदत दिल्या। तातूंत जे प्रश्नाचे जे LAQच्यो ज्यो रॉंग उत्तरां दिल्या ताजेरूय ताणें सांगला आपूण हो गंभीर इशू आसा, ताजेर आपूण चवकशी करतलो। आमी डिमांड केला की ताजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची। टँकरीचो इशू सीएमान आमकां सांगले की ताणें म्हाका दिसता काल काय आज हांव नको केन्ना ताणें मिटींग घेवन अपडेट घेतला। सो ताणें सांगला की काही दिसां भितर ताका आपूण GI टॅगिंग आनी ते सोर्स आमी ताका मेन सांगला कितें की त्या टँकरान जे सोर्स आसा खंयच्यान उदक पळय भरता ताची क्वॉलिटी चॅक जावपाक जाय, हें ताणें मान्य केल्लें आसा। आमी एक सजेशन दिलां की जे टँकर डिफरंट कॅटेगरी ऑफ टँकर आसा ताका एक कितें कलर कोडिंग दी की ड्रिंकींग वॉटराचो बाबा अमूक कलर, कमर्शियल उदकाचो अमूक कलर, डिझलाचे टँकर भोंवतात, आल्कोलाचे टँकर भोंवतात, मायनिंगान चलपी टँकर भोंवतात। सो ते ताणें सांगला की आपूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन ताका डिफरंट कलर कोडिंग घालपाचो प्रयत्न करता। काँग्रेस डेलिगेशन तांचो अध्यक्ष आनी बाकीचे सगळे जाण ते आयिल्ले, तांच्यांनी 2-3 टँकरीचो इशू रेज केला, सिवरेजीचो एक इशू रेज केला। हांवें ताका सांगलें टँकरीचो ऑलरेडी गव्हर्मेंटान पयलींच डिसायड केल्लें की GI टॅगिंग स्टेनलेस स्टील टँकर ऑलरेडी वर्किंग सुरू केला। अनलेस एंड अंटील सर्टिफायड टँकर विथ द PWD वॉटर सप्लाय असल्याशिवाय उदका खातीर वापरपाक मेळची न्ही। आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला, पण मदींच हे जर कोण अशें वापरता आसत जाल्यार तांकां न वापरूंक दिवन तांकां फायन बीन करप हें गव्हर्मेंटाचें पयलींच डिसिजन आसा। बट तेंच्यांनी काही गजाली हायलायट केला, हांव पळयता ते।